बेस्तारा राजभवनाच्या दरबार सभाघरांत रोजगार मेळावो जालो। या मेळाव्यांत 1250 जणांक नियुक्ती पत्रां दिली। हातूंत पुलीस, उजो पालोवपी दळ, सांख्यिकी आनी मुल्यांकन तशेंच शेतकी खात्याच्या कर्मचाऱ्यांची नेमणूक जाली अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिली। अंजुना एका क्लबान पार्टी वेळार गुळे वखदां घेवन भलायकी गंभीर आशिल्ल्या सारा खान हिका कांदोळे भलायकी केंद्रात दाखल केली। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ही घडणूक फाटल्या आयतारा घडिल्ली। उपरांत सांज वेळा भलायकी आनीक इबाडिल्ल्यान तिचो इश्ट डॉक्टर सिंग हाणें तिका पणजेंतल्या खाजगी हॉस्पिटलांत फुडल्या उपचारा खातीर दाखल केले। कळंगूट पुलिसांनी खाजगी हॉस्पिटलांतल्यान ड्रग्साचें अतिसेवन जाल्ल्या दुयेंती विशीं म्हायती दिली। त्या प्रमाण पुलिसांनी दुबावित इश्ट डॉक्टर सिंग हाची चवकशी केली तेन्ना क्लबांत वचचे पयलीं क्लबाचे भायर आमी एका मनशा कडल्यान ड्रग्स विकते घेतले ह्या कबुलीच्या आदाराचेर पुलिसांनी बुधवारा सांजवेळा अत्यवस्थ बायल आनी तिच्या इश्टा सयत अनवळखी ड्रग्साची पुरवण करप्या आड गुन्यांव नोंद केला। फुडलो तपास चालू आसा। दिवचले एकेच इमारतीतली 4 कार्यालयां फोडपांची घडणूक घडल्या। भर शाराच्या मध्यावर्ती वाठारांत हो प्रकार घडिल्ल्यान दिवचले खवदळ पडला। आरटीओ, कामगार निरीक्षक, नगर नियोजन खात्याची मिळून नॅशनल इन्शुरन्स कंपनीचे कार्यालय फोडले। ही कार्यालयां नेमकी कित्याक फोडली आनी कितलो म्हाल वसफारायलो ते कळूंक ना। पुलीस घडणूक थळार येवन पुलिशेन पंचनाम्याचें काम हातांत घेतल्या। सरकारी रोजगारातल्या भ्रष्टाचाराविशीं विरोधकांनी केल्ल्या दाव्याक गोंय सरकारान सडेतोड जाप दिल्या अशें समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय सांगता। वावड्यांचेर विश्वास दवरूं नाका। जर कोणूय लाज मागता जाल्यार त्या विशीं सरकारा कडेन बेगोबेग कागाळ करात अशी फळदेसायान ह्या वेळार मागणी केल्या। मजगती सरकारी नोकऱ्यो दिवपा खातीर लाज मागप्या विरोधांत पुलिशेन कागाळ करात अशें आवाहन मुख्यमंत्र्यान केलां। जे लोक नोकऱ्यो दिवपा खातीर पयशांची मागणी करतात तांच्या विशीं आमकां कळयात अशें मुख्यमंत्री सांगता। गोंयचो लोकसेवा आयोग हो देशांतलो पयल्या नंबरार आशिल्लो आयोग आसा असो दावो मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान रोजगार मेळाव्यांत उलयतना केलो। तशेंच 2023च्या जानेवारी सावन सगळ्यो सरकारी नोकर भरती ह्यो कर्मचारी निवड आयोगा वतीन जातल्यो। प्युनाचे नोकरे सावन LDC पदाच्या नोकरे खातीर सगळ्यांक एकूच परीक्षा दिवची पडटली जेणे करून नोकरे खातीर खंयच्याय आमदाराच्या पांयां पडपाक नाका अशें मुख्यमंत्री सांगता।
मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पाक गोयचे पयले मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकर हाचें नाव दिवचे खातीर उत्तर गोयचे खासदार श्रीपाद नायक हांणी मध्यस्थी करची. मोपा विमानतळाक भाऊसाहेबाचें नाव दिलें ना जाल्यार येता ते लोकसभा वेंचणुकेंत तांचो पाडाव करतले अशी शिटकावणी बोडगेश्वर शेतकरी संघटनेचे संजय बर्डे हांणी मोपा विमानतळ नामकरण समितीन दिवचले धरिल्ल्या धरणा वेळार दिली. बुधवारा सांजे पोरण्या बसस्टँडा वयल्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्या कडेन हें आंदोलन जालें. विमानतळाक भाऊसाहेब बांदोडकर हाचेंच नाव दिवचे ही मागणी नामकरण समितीच्या वांगड्यांनी लावन धरली. मडगांव MES कॉलेजी लागसार आशिल्ल्या ICICI बँकेच्या ATM मशिनाची चोरी जाली. तपासा उपरांत पुलिशेन हे ATM मशिनाचो जोझे द एरियल हांगच्या रेल्वे फ्लायओव्हर लागसार कांय किलोमिटराच्या अंतराचेर मेळ्ळा. ATM मशीन चोरांनी मोडून उडयलें. ATM चोरी खातीर वापरिल्ली गाडी मडगांव रेल्वे स्टेशनाच्या कुशीक मेळ्ळी. तशेंच पुलिसांनी सुण्याच्या पंगडाचो आदार घेवन बोटांचेर छाप घेतले. तशेंच तज्ञ पंगडाची चवकशी NCDPO सालसेटच्या मार्गदर्शना खाला चालू आसा. %100 हर घर नल से जल दिवपी गोंय हें पयलें राज्य आसा. तशेंच आमी फकत आयलें उदक दिलें उदक करनात तर आमी गोंय सरकार गोंयकारांक प्युरिफायड आनी टेस्टेड उदक दिता म्हणून लोकांनी कशेंय उदक वापरून उदकाचो इबाड करचो न्हय अशें आवाहन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें केलां. केंद्राच्या जलशक्ती मंत्रालयाचो जल जीवन मिशन ह्या कार्यक्रमा खाला 2 दिसांचें समुदाय पातळीचेर प्रशिक्षण पृथ्वी संग्राम ह्या संस्थेन आयोजीत केला. ह्या वेळार मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत उलयताले. साखळे आनी 70 मतदारसंघातले पंच सरपंच PWD वॉर्डात WRDचो स्टाफ ह्या प्रशिक्षणांत वांटेकार जाल्यात. नवनियुक्त सरकारी कर्मचाऱ्यांनी तांच्या कामाच्या न्याय दिवचो अशें आवाहन उदका स्त्रोत खात्याचो मंत्री सुभाष शिरोडकारान रोजगार मेळाव्यांत उलयतना केलें. आपले नोकरेक समाजीक सेवेचें साधन अशें मंत्री म्हणटा. पंकज कपूर, यामी गौतम, प्रसाद ओक, मंगेश देसाय आनी हेर कलाकार आपापल्या फिल्माच्या प्रमोशना खातीर बुधवारा रेड कार्पेटीचेर पळोवपाक मेळ्ळे. आपल्या फिल्माचे इफ्फीन आस्पाव केल्ल्या खातीर ह्या कलाकारांनी इफ्फीच्या आयोजकांचे उपकार मानले. गोंय ही कलाकारांची खाण आसा अशी गोंयची तोखणाय ह्या कलाकारांनी केली. तशेंच गोंयांत सदांच कलाकारांक मान दितात म्हणून आमकां गोंयांत येवपाक आवडटा अशें सांगून ह्या कलाकारांनी खोस परगटायली.
कर्नाटकात जाल्ल्या वेंचणूक घोटाळ्यात खर कारवाय करची अशी मागणी करीत काँग्रेसीन वेंचणूक आयोगाची दारां धाडयल्यात. ह्या घोटाळ्या वरवीं मतदारांचो डेटा संकलित आनी संग्रहीत करपा खातीर एक खाजगी संस्थेन परवानो दिला आनी तातूंतल्यान वेंचणुकेच्या निकालांचेर परिणाम जावचो ह्या हेतान सुमार 27 लाख लोकांची नांवां काडून उडयल्यात असो आरोप काँग्रेसीन केला. मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मय आनी राज्य सरकार तशेंच खाजगी संस्थांच्या एकमतान आनी आशिर्वादान हो वेंचणूक घोटाळो जाला आनी ह्या विशीं काँग्रेसीच्या शिष्टमंडळान निवेदन पत्र जारी करून हाचेर खर कारवाय करपाची वेंचणूक आयोगा कडेन मागणी केल्या अशें रणदीप सुरजेवाला सांगता. डिसेंबर मेरेन उसाचो वेवसाय करपी शेतकारांचे पयशे दिले ना जाल्यार संजीवनी सहकारी साखर कारखान्याक भायर गेटीचेर येवन खर पावल उखलतले अशी शिटकावणी शेतकारांनी संजीवनी साखर कारखान्याचो प्रशासकी सतीश कामत हाका दिल्या. 22 नोव्हेंबर मेरेन शेतकारांचे पयशे दिवचे अशी मागणी शेतकारांनी प्रशासकाक केल्ली. पूण आयज मेरेन हो प्रस्न सुटावो जालो ना. हो प्रस्न बेगोबेग सुटावो करचो अशी मागणी शेतकार करपाक लागल्यात. अंत्योदय तत्वाक म्हत्व दिवन सरकार चलयता असो दावो करपी मुख्यमंत्री कुंडय फोंड्याच्या गुदामाक जाल्ल्या धान्याच्या गुड्डिलांसाव कित्याक न्हयकारता असो प्रश्न तृणमूल काँग्रेसीची फुडारी तनोज अडवल पालकर हांणी केला. 2012 वर्सा अशाच प्रकारचे धान्याचे गुड्डिलांसाव जाले त्या वेळार लेगीत फावो तसो तपास जालो ना. धान्यांचो हो विशय राजकीय हेतान जाता खंयच्या तरी मंत्र्याक भेकणोवपाचो यत्न हातूंतल्यान जाता असोय आरोप तांणी केला. काँग्रेसीच्या भारत जोडो यात्रेक 78 दिसांत पदार्पण केला आनी भारत जोडो यात्रा मध्य प्रदेशांतल्या बोरगामांत पाविल्ले कडेन राहुल गांधीची भयण प्रियंका गांधीन ह्या यात्रेक वांटो घेतला. तिचे वांगडा तिचो घोव रॉबर्ट वाद्रा आनी चलो रायहान वाद्रा लेगीत ह्या यात्रेक वांटेकार जाल्यात. मध्य प्रदेशांत ही यात्रा 10 दीस चलतली आनी मध्य प्रदेशांत 10 जिल्लो उक्तली. कर्नाटकाचे जमनीचो 1 इंच लेगीत भाग सोडपाचो प्रस्न येना. सोलापूर आनी अक्कलकोट हे कन्नड भाशीक भाग कर्नाटकाचे आसपाक शकता अशें कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मय हांणी म्हणिल्लें. बोम्मय हांच्या वक्तव्या वयल्यान महाराष्ट्रांत नवीन वाद पेटला. ठाकरे गटाचे खासदार संजय रावतान ह्या विशयाचेर आक्रमक भुमिका घेत कर्नाटकाच्या मुख्यमंत्र्याक धमकीच दिल्या. ह्या विशया वयल्यान रावतान महाराष्ट्र सरकाराचेर उतरांचे फार पेटयल्यात.
कृषी मंत्री रवी नायक हांचो चलो आनी फोंड्या नगरपालिकेचो नगराध्यक्ष रितेश नायका 8 नगरसेवकांनी अविश्वास थाराव दाखल केला. 15 मदल्या 8 नगरसेवकांनी या अविश्वास थारावाचेर सय केल्या. या अविश्वास थारावाचेर बेगोबेग कारवाय जावची अशी मागणी या नगरसेवकांनी नगरपालिका प्रशासनाच्या संचालका कडेन केल्या. व्हर्च्युअल रियलिटीच्या मजतीन 10 मिनटां भितर पर्यटकांक गोंय दाखोवपाक शकता. ह्या तज्ञ गिन्यानाचो नियाळ गोंय पर्यटन उदरगत महामंडळान अधिकाऱ्यांनी घेवचो आनी पर्यटनाच्या नदरेंतल्यान ह्या तंत्रगिन्यानाचो उपेग करचो अशें मुख्यमंत्र्यान पर्यटन अधिकाऱ्यांक सुचयल्या. मुख्यमंत्र्यान बिरेस्तारा एकवीत आयोजीत केल्ल्या टॅग प्रदर्शनाचो नियाळ घेतलो. व्हिडिओग्राफी तशेंच फोटोग्राफीच्या पेशांक आशिल्ल्या वेवसायिकांक ह्या प्रदर्शनांतल्यान अत्याधुनीक तंत्रगिन्यानाचो मार्गदर्शन मेळटलें अशें ताणें म्हणलां. वास्को खेळा संकुला खातीर 13,500 चौखण मीटर जमीन आमचे कडेन आसा. ह्या जमनीचेर हो प्रकल्प बसतलो की ना तें पळोवचें पडटलें. ते खातीर कन्सल्टंट नियुक्त करून फुडली प्रक्रिया चालू करतले अशें खेळा मंत्री गोविंद गावडेन सांगलें. वास्कोच्या प्रस्तावित खेळा संकुला खातीर सुचयिल्ले जमनीची पळोवणी केल्या उपरांत मंत्री गावडे उलयतालो. ह्या वेळार थळावो आमदार दाजी साळकार, मुरगांव पालिकेचो नगराध्यक्ष लिओ रॉड्रिक्स आनी हेर अधिकारी हाजीर आशिल्ले. इफ्फीत पयलेच फावट आयुष मंत्रालयाचें दालन उबारलां. ह्या दालनांत आयुर्वेदा, युनानी, सिद्धा, योगा, होमिओपॅथी उपचार दिवपी दोतोर आसात. इफ्फीत येवपी प्रतिनिधीत ह्या दालनांत भेट दिवन फुकट उपचार घेवपाची सोय ह्या दालनांत उपलब्ध केल्या. इफ्फी महोत्सवा दरम्यान ह्या उपचार पद्दतीचो प्रसार संवसारभरांतल्या येवपी लोकां मदीं जावचो ह्या हेतान हें दालन उबारलां अशी म्हायती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. ह्या दालनाक ब्रेस्तारा मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी भेट दिली. 20 परस चड विभागाचो आस्पाव ह्या दालनांत आसा. हळदीपूर मठाचे परमपूज्य गुरू वामनाश्रम स्वामीजींची शांकर एकात्मता पदयात्रा देशभरात सुरू आशिल्ल्यान 16 नोव्हेंबराक पदयात्रा गोंयांत पावली. वैश्य समाजाचे गत वैभव परत मेळोवन दिवपा खातीर काशीत हो मूळ मठ निर्माण करपाचो संकल्प आशिल्ल्यान गुरूचो संकल्प पुराय जावपा खातीर तशेंच समाजीक एकवट राखपा खातीर ह्या एकात्मता पदयात्रेक भाविकांचो बरो प्रतिसाद मेळटा. वामनाश्रम महास्वामीजींनी कोचीन हांगच्यान ही पदयात्रा सुरू केल्या. 23 नोव्हेंबराक ही पदयात्रा म्हापशा पावली. उपरांत 24 तारखेक पेडणे तशेंच 25 नोव्हेंबराक स्वामीजी महाराष्ट्रांत वतले.
इफ्फीत व्हडा प्रमाणात पुलीस बंदोबस्ताक पुलीस वापरिल्ल्यान गोंयभरच्या पुलीस स्टेशनात सध्या पुलिसांचो उणाव जाला। हाका लागून गोंयांत चोरयो, गुळी वखदांचे वेव्हार तशेंच हेर गुन्यांवांचे प्रमाण वाडला। मुख्यमंत्री तशेंच गृहमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाचे लक्ष ना असो आरोप गोवा फोवडाचो फुडारी विजय सरदेसाय हांणी केला। सेंट फ्रांसिस झेवियर म्हणल्यारूच गोंयच्या सायबाच्या फेस्ता आदी जावपी नोवेना बिरेस्तारा सावन सुरू जाली। नोवेनाचे पयल्या दिसा शेकड्यांनी भाविकांनी मिसाक हजेरी लायिल्ली। दर वर्सा प्रमाण गोंयच्या सायबाचे फेस्त हे 3 डिसेंबराक व्हडा उमेदीन मनयतले। ह्या फेस्ताक गोंया सयत महाराष्ट्र तशेंच कर्नाटकांतल्यान भावीक व्हडा संख्येन सायबाचो आशिर्वाद घेवपाक येतात। ही नोवेनाची मिसा दर दिसा सकाळी आनी सांजेर तेच प्रमाण वेगवेगळ्या भासांनी लेगीत जातली अशी माहिती फादर पॅट्रिशियो फर्नांडिसान दिली। राहुल गांधी हो अँटी गुजराती अशें म्हणून भारतीय जनता पार्टीचे मुखेली जे.पी. नड्डा हाणें काँग्रेसीच्या राहुल गांधी हाचेर खर टिका केली। भारत जोडो यात्रेचे निमित्त करून राहुल गांधीन गुजरातांत आपलो प्रचार केला। पूण म्हाका विश्वास आसा गुजरात ह्या फावट विक्रम मोडटलो। गुजरात जायत्या मळार विकसीत जावन बरो उदेला, हाकाच लागून गुजरातांत लोक भाजपाक परतून निवडून हाडटले असो एक ठाम विश्वास भाजपाच्या जे.पी. नड्डान उलोवन दाखयला। फुडल्या म्हयन्यांत जावपी गुजरातात विधानसभा वेंचणुकेचे फाटभुंयेर नड्डा उलयतालो। मुरगांव नगरपालिकेन होलसेल नुस्तें विक्रेत्या आड बंद करपाची सुचोवणी काडल्या। देखून नुस्तें विक्रेत्यांनी मुरगांव नगरपालिकेचेर तिडक उक्तायल्या। वास्कोन होलसेल नुस्तें मार्केट ना ते खातीर आमकां नगरपालिकेन एकतर सुवात उपलब्ध करून दिवची ना जाल्यार रस्त्याचेर चलपी नुस्तें विक्रेत्यांचे धंदे लेगीत बंद करपाचे अशें होलसेल नुस्तेकारांनी मागणी केल्या। मांडवी न्हंयत कसिनोक आनीक 6 म्हयन्याची मुजत वाड दिवपाचो निर्णय बुधवारा मंत्रिमंडळाच्या बसकेन घेतला अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी मंत्रिमंडळा उपरांत घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत दिली। मांडवी न्हंयेंतल्यान कसिनो दुसरे कडेन हालोवचो अशी मागणी बिगर सरकारी संघटनांनी साबार वेळार ह्या पयलीं केल्ली। मात आतां परत सरकारान मांडवीक हे कसिनो चलोवपाक 6 म्हयन्याची मुजत वाड दिल्या। ह्या शिवाय गोंयभरांत बारीक सारीक पर्यटनाच्यो कार्यावळी घडोवन हाडपा खातीर लेगीत सरकारान मान्यताय दिल्या।